साधारण आमकां न्हय 5:53 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला आमकां डांगी कॉलनी. सो आमी तुरंत गाडी आमची टर्नआउट केली. हांगा येवन पळयता जाल्यार भितर उजो आशिल्लो, सिलिंडर आशिल्लो पळय आमचो कोण हेचो रेग्युलेटर लीक आसलो. सो तो लीक आसलो तो भितर वचून हांवें बंद केलो. बंद केल्या उपरांत आमी परतून फायर फायटींग केली, कूल केलें सगळें. आनी आमकां एक्झॅक्ट कळना की तो भितर उजो कसो लागलो आनी स्पोर्ट्स कसो जालो. आनी ओनरा कडेन आमी विचारले जाल्यार ती म्हणटा भितर सिलिंडर आसलो, पूण सिलिंडर लायव्ह आसलो तो आमी काडलो. कसो जालो उजो कितें तो फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसतलें. पूण तेतून हे इन्सिडंटान 4 गाडये, 2 व्हिलर, 2 एक होंडा सिटी, एक स्विफ्ट आनी एक 800 डॅमेज जाल्या. प्लस ही बिल्डींग जी आसा ते बिल्डिंगेचे वयल्यान सगळे हारशेत, म्हणजे टोटल 7 घरां, सरावंडींग एरियेची 7 घरां ही तांकां डॅमेज जाला, बारीक बारीक डॅमेज जाला. थोड्यांक चड जाला, थोड्यांक कमी जाला, पूण डॅमेज जाला. ऑपोजीट घरांचे ग्लास सगळे फुटलेले आहा, टोटल ग्लास गेला तेजे. सो इतलो भयानक स्फोट आसलो. ते स्फोटान एक्चुअली कारण आमकां कळना की स्फोट कित्याक खातीर जालो. आमी फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन पळयलें जाल्यार भितर आमी पळयलें, आमचे फायर फायटर भितर गेले, सगळ्यांनी पळयल्या ते आमकां अशें दिसून येता की भितर एक टायम वॅक्यूम तयार जालो आसतलो, गॅस लिकेज जावन. आनी भितर तेंचे लायव्ह हें आसलें, फ्रीज आसले. सो तेच्या खातीरूय कितें जावंक शकता असो आमचो अंदाज, जावं कोणूय घातपातूय जावंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आहा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस आसतलें जावं आमचे सिनियर ऑफिसर श्री बॉस्को फेर्रो सर आसतले, ते तुमकां डिटेल्स सांगतले.